लोकशाय पर्रीकार तत्वाचो मनीस तूं म्हणटा पळय ते मरे हांव मानून घेवपाक तयार ना. दत्तू अप्पा अशें कित्याक म्हणटाय तूं? अरे बाबा तूं आतां पळय, दिगंबर कामत सरकार आशिल्लो ताणें पळय जेन्ना एक त्या इंग्लीश मिडियम स्कुलांक ग्रँट दिवपाचो विचार केलो तेन्ना हो विरोधात आसतना बोवाळ मारतालो मरे. आनी आतां ताणें कितें केलें? दत्तू अप्पा बोबा मारलो म्हणून तो निवडून आयलो. विरोधान मरे मनीस सदींच बोबा मारपी जाय ना जाल्यार आतां काँग्रेसचे आमदार सोय रे ओगी बसून आसा हांगा कोण खाता रे. अरे दिगंबर सरकाराच्या निर्णयात भारतीय सुरक्षा मंडळान जे आंदोलन केल्लें पळय तेन्ना हो पर्रीकर तेंच्या वांगडा रस्त्यार येयल्लो मरे. गेट वेल सून हो पंगड पळय आसा न्हू त्या भुरग्यां बरोबर हो आसतालो मरे. तेंची काळी टी शर्टां घालून हो तेंचे बरोबर आंदोलन करतालो मरे. मुळावें शिक्षण हें फकत मातृभाशेन आसूंक जाय अशें म्हणटालो. इंग्लीश माध्यमांक ग्रांट दिवं उपकार ना म्हणून हड्डे धाडून सांगतालो मरे हो. म्हाका कांयच कळना तुमी इतले अपसेट कित्याक जाता ते. अरे डॉमिनिक, तत्व आनी सिद्धांत हे दोनूय प्रकार मरे अजून संवसारान अस्तित्वात आसा. आतां भाशा आंदोलन पळय सुरू केल्लें तें एका तत्वाचेर केल्लें आनी हो भाशा सुरक्षा मंच म्हणटा पळय तांचें एक तत्व आशिल्लें कितें की जें शिक्षण आसता तें मातृभाशेन आसपाक जाय. हो मुळावो सिद्धांत आसा पळय त्या खातीर ताणें आंदोलन केल्लें खंयच्या तरी दुसऱ्या भाशेंतल्या शाळांक ग्रांट दिवपाक न्हय. अरे पर्रीकर सरकारान जे माध्यम धोरण जाहीर केलां पळय तेन्ना तेणी त्या इंग्लीश शाळांकूय ग्रांट चालूच दवरला मरे. अरे पूण तांणी मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट म्हणून हो ग्रांट चालू दवरलो हातून कितें वायट जालें? अरे बाबा, तुका जर इंग्लिशीक ग्रांट दिवपाची आशिल्ली जाल्यार तो मागीर तो एडवायझरी कावन्सील म्हणून तुवें ती एक समिती कित्याक तयार केली? अरे तुका फातर्पेच्यानूच सगळें गोंय लागीं करूंक जाय आशिल्लें. फातर्प्या कितें दत्तू अप्पा हो पर्रीकर हे डिसिजन घेवपाक फातर्प्या वचून आयलो. तूं आनी एक मरे सारको पिसो गो. अरे ती एक म्हण रे, म्हणजे तुका जर एक कितें करपाचें आसा जाल्यार ती आनी तूं दुसरी गजाल कित्याक फुडें करूंक सरलेलो? करपाचें आहा तेंच कर मरे, ही एक म्हण. अरे मागीर कमिटी काडून लोकांचें आयकलें पूण आपल्याक जाय तेच केलें. आपल्याक जाय तें न्हू पूण लोकांक जाय तेच केलें पर्रीकारान. अरे डॉमिनिक बाब, उकल्ली जीप लायली तायक अशें करूं नाका रे. दत्तू अप्पा कितें सांगता पळय तें समजोन घे रे. अरे आयज तुम्ही दनपारां जेवपाक रावतात मरे, जेवण मात शिवराक आं. शिवराक कित्याक गो मृत्या? अरे तो नुस्तेकार हे वाटेन येवंकूच ना रे आयज. खूब दीस जालें तुज्या हातचें जेवंक ना. तूं फोर्स करताय जाल्यार जेवन या आमी. शिवराक जाल्यार कितें जालें? चड दीस जाले तुज्या हातचें कांयच खावंक ना. कितें म्हणटा दत्तू अप्पा? कितें करना मुगो? सांगाचो रोस कर आनी बरी तिखटशी चटणी वाट. अरे वा, सांगो आनी चटणी सॉलिड मरे. हेच तें डॉमिनिक, तुमी मरे इंग्लीश माध्यम करतात पूण गोंयच्या शाखा भाज्यांची नांवां सुद्दां मरे तुमकां खबर ना. अशें कित्याक म्हणटा दत्तू अप्पा तूं? आगो आमी त्या माध्यम प्रश्नाचेर उलयताले. पर्रीकारान तें दिगंबर कामतीचें काम फुडें व्हेलां न्हू गो. कसले म्हणटा तूं ते माध्यम प्रश्नाचे ते शाळेचे काम? हय. शी, पर्रीकारान सामकें विटयले रे बाबा. सामको विश्वासघात केलो. उतराचो मनीस मरे तो असो कसो नेगार गेलो रे. अरे कोणी तरी बरयलां मरे. दिगंबरान बुन्याद घाली आनी मनोहरान तेचेर कळस चडयलो म्हणून. सारकें तें. अरे पर्रीकाराक जर इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाचें चालू दवरपाचें आशिल्लें जाल्यार तो आतां ह्या आंदोलनान देंवलो तरी कित्याक? कित्याक आनी? अरे इलेक्शन तोंड ना जातलें न्हू रे. कशें जातलें गोंयचें म्हूण देवाक खबर. तुमी बसा रे उलयत, हांव जेवण करता. म्हाका अजून कळना इंग्लीश स्कुलांक ग्रांट दिल्यार तुमकां कसले प्रॉब्लेम जाता ते. अरे बाबा तेच तें तत्व म्हूण कितें तरी आसता रे, प्रिंसिपल रे, प्रिंसिपल कळ्ळें. भाशा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन पर्रीकाराक पटलेलें म्हणून तो त्या आंदोलनान देंवलो. भाशा सुरक्षा मंच कितें म्हणटालो की आमकां इंग्लीश स्कुलांक ग्रांट दिल्ली नाका. इतलें म्हणटकूच तरी आसतना ती ग्रांट तो आतां मायनॉरिटी स्कुलां म्हणून दिता मरे. अरे गेट वेल सुनाचे जे भुरगे आहात पळय ते सॉलिड बेजार आहा पर्रीकाराचेर. विश्वासघात केलो म्हणून बोवाळ मारपाक लागल्यात मरे ते. राव रे, ते भाशा सुरक्षा मंच म्हणटा पळय त्याला कांयच उलयना मरे. ते सगळे जाणटे लोक आसा पळय ते आतां खंय मरे भुरग्यांक तेंको दितले आंदोलन करपाक. अरे गरीब भुरग्यांक शिकपाक सरकार हेल्प करता जाल्यार तुमकां हातून वायट कितें दिसता रे? अरे डॉमिनिक तूं मरे परते परते तेंच उलयता. आतां तूं गरिबांक म्हणटा हा
गरीबाक इंग्लिश शिकपाक दिवपाक काय ना, पूण सरकार फक्त गरिबा खातीर कितें करता पळय ते कितें करता, कसली स्कीम काडली गरिबा खातीर, आनी कितें केलें गरिबा खातीर. अरे गरिबा खातीर जर तुम्ही करतात जाल्यार फाटली 60 वर्सांक गरीबूच कित्याक उरला रे. पॉयंट टू बी नोटीड दत्तोप्पा, पॉयंट टू बी नोटीड. खरें म्हणजे मरे तूं आतां आयज काल राजकारण आसपाक जाय आसलें. नाका रे बाबा, आमी हांगा आसा पळय ते बरें आसा. कित्याक जाणा मरे, राजकारणात गेलो जाल्यार खंय मरे तकली खंय मरे परती धांवता, फाटल्यान चल्लें सगळें कित्याचें कितें जाता. पण आमी आहा ते बरें आहा. पूण कोण जर बरो मनीस भितर सरता राजकारणात जाल्यार आमी ताका फूल सपोर्ट दिवया. कित्याक म्हणटा गोयना सारकें. राजकारण म्हणल्यार बरो गुडास आयलो. 2009 वर्सा खंय विष्णू वाघ जेन्ना काँग्रेसीन आसलो तेन्ना पर्रीकाराक खंय फादर ऑफ कासिनोज म्हणटाले. हय रे बाबा, ते पेपरार सुद्दां गजाल आयल्ली ती, फादर ऑफ कासिनोज विष्णू वाघ. खरी खबर. हय. हा हा. राजकारणात कितें आसता ना मरे, विरोधात आसता पळय तेन्ना एक गजाल उलोवप, संद मेळटा पळय तेन्ना एकामेकाक वेंग मारप, आनी केन्ना तरी जर एकामेकाचेर बाण मारूंक मेळटा जाल्यार बाण मारप. सध्या पर्रीकार आनी विष्णू वाघ एकामेकाचेर बाण मारिता. राव रे तू अप्पा, हो रामदेव बाबा पयर गोंयांत येवन गेलो. हय. तेणेय पर्रीकराचेर बॉम्ब सोडला मरे. इंग्लीश माध्यमांक जर ग्रांट दिला न्हू जाल्यार आपूण आंदोलन करतलो अशें तेणें म्हटलां मरे. पूण राव रे, तो रामदेव बाबा म्हणटा पळय तो बीजेपी सपोर्टर मरे तो, आनी हेच कोण कित्याक उलयता तर तो. खरी खबर ती, पूण आतां रामदेव बाबा केन्ना आंदोलन सुरू करता पळय ती वाट पळोवची पडटली. तो मरे सद्याक फकत नमो नमा नमो नमो करिता. दत्तू अप्पा, राजकारण म्हणटात पळय ते हें मिडिया मुखार सगळे उलयतात, पूण फाटल्यान सगळे एक. दत्तोप्पा, ते लुजोफोने गेम्स मरे बऱ्यो जाल्यो. हांव वयतलो रावलो शेवटी पावलोच ना. हांव 2-3 फावटी पावलो. कितें बांदला रे तो स्टेडियम बांबोलीचो, आनी ताळगांवचोय बरो बांदला म्हण आयकलो. हा हा हा, ताळगांव म्हटलें म्हणून बरी याद जाली. त्या स्टेडियमाक खंय कोण तरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद म्हणून नांव दिलां न्हू. अरे ते लुझोफोनिया खेळ म्हणटा पळय ते प्रकरण मरे सगळें वेगळेंच. पोर्तुगीजांनी मरे 450 वर्सां गोंयचेर जुलमी राजवट केली आनी त्या गोंयांतूच मरे हांच्यांनी ते खेळ हाडले. म्हाकाय पूण पटलें ना तें. बरें, तूं आतां म्हणटा ग्रावंड बरें बांदले म्हणून, बांदून खंय बांदले रे? बांबोळे बांदले, ताळगांवां बांदले. अरे पूण खेळगडे खरे खंय आसता? गयड्या गांवांनी आसता. गांवां पळय खेळगडे आसता न्हू, तशें मरे शारांनी मेळना. म्हणटकूच हांच्यांनी कितें करूं जातलें, हीच संद वापरून गांवांनी करचे आसले मरे स्टेडियम, गांवांनी ग्रावंड करचे आसलेले, सगळे लोक खोशी जावपाचे. आय फुली एग्री विथ यू. हांव कितें म्हणटा, तो तवडकार स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहा पळय तेणें काणकोणा एक बरो स्टेडियम बांदपाचो. गांवच्या लोकांक, गांवच्या भुरग्यांक बरी एक संदी मेळपाची. तुका कितें दिसता? अरे इलेक्शना वेळार खबरो गांवच्या उदरगतीच्यो, पूण प्रत्यक्षात मात्र उदरगत करतात पळय ती शारांनी. अरे एक म्हणणी आहा, मस्गाच्या निमतान खंय मरे पानवेलीक उदक. आतां म्हाका सांग, बांबोळे आनी ताळगांवां बांदले मरे स्टेडियम, गांवांतले भुरगे आमचे पळय आहा ते थंय शारांनी खेळपाक इतले पयस वतले, तांकां खर्च कितलो येवपा वचपाक. म्हणून तेच जर ग्रावंड गांवांनी बांदलेले 2-4 कडेन जाल्यार ते गांवांतल्या भुरग्यांक तरी प्रॅक्टीस करपाक चान्स पडपाचो. जेन्ना पळय असल्यो खेळाच्यो सर्ती सुरू जातात रे तेन्ना मरे एक संद आसता सरकाराक, आयोजकांक, की गांवांनी मरे ताजो फायदो पावोवपाचो. म्हणल्यार तशें कोणूच करिना. कितें ते फक्त शारांक दिवप. दत्तोप्पा, ह्यो खबरो मरे आमी बेश्ट्यो उलोवपाच्यो, पूण आमचे आयकता कोण? हे करपी मरे सत्तेर आसले सरकार. आमकां खूब करिनशें दिसता, ह्या गांवांत हे गावचे, त्या गांवांत ते जावचे, पूण आमी कांय करूंक शकना. कित्याक करपी शेवट तेच आसतात. कित्याक मरे बसते हांव, स्पोर्ट्स आनी टुरिजम म्हणजे खेळप आनी पर्यटन हे 2 अशे मरे आसात क्षेत्रां की तेजे खातीर मरे तुज्यान गांवाचो आनी देशाचो सगळो विकास करूं येता. आतां पर्यटन म्हणटा पळय टुरिजम, तेतून मरे खूब विकृती भितर सरतात. त्या खातीर पर्यटन गोंयांत हाडटना जावं गांवांनी पावयतना मरे तेजी जतनाय घेवंक जाय. नाल्यार नाका जाल्ल्यो भानगडी आहा पळय त्यो आमच्या गांवांत येतल्यो आनी आमचे भुरगे चड पिड्ड्यार जातले. नाजाल्यार आशी आनी मोर्जे जाता तशें जावंक पानना. आतां सद्या खंय आश्वे आख्खें रशियनूच चलयता. लोकलांक कांय वालोरूच ना खंय. हांवें आयकलां तोप्पा, एका जाग्यार मरे रशियनाचो वाठार जाल्लो आहा पळय. बोट तेंचे, शॅक्स तेंचे, टॅक्सीवाले रशियन. अरे बाबा, रशियन ते आसा पळय ते लोक आपूण स्वता टॅक्सी चलयतात आनी भाडी मारतात, कळ्ळें तुका. आनी आमचे ट्रॅफिक आनी RTO आहा पळय ते पळयत आहात तांकां, आनी काय ना. नाजाल्यार मागीर मातशी ट्युरिस्टाची गाडी दिसली की ना
या झाडाच्या फाटल्यान रावल्ले पुलीस मरे काच करून फुडें येतात आनी तालांक बरोवपाक कोमेस मागीर हे ट्युरिस्ट जेन्ना पळय आपल्या गांवांक वयतात पळय तेन्ना हे आमच्या पुलिसांची बदनामी करतात मरे. म्हाका मरे एक कळना आतां हे भायले लोक येतात पळय जावं ते विदेशी खंयचे आसूं आनी रशियन म्हण तूं हे गोंयांत येवन धंदो कसो करूंक शकतात. अरे आतां आमकां जर एक टुरिस्ट टॅक्सी चलोवंक जाय जाल्यार बॅच काडचो पडटा ड्रायव्हराक हय. आनी तो बॅच काडटलो आतां एसएससी आसूंक जाय. हे खंयसून येतात आनी हो बॅच नासतना गाडयो कश्यो चलयतात आनी फाल्यां जर एक्सिडेंट बी जालो जाल्यार जापसालदार कोण डे. दोतोप्पा हे आरटीओ ऑफिसर म्हणटा पळय ते काय ना हे सगळें सेटिंग आसता. अरे सरकारी अधिकारी पळय आसा हे सेटिंग करीत रावतले. आमचो देश खंय पावतलो हांव नको. देवा पाव रे बाबा बोडगेश्वरा. दत्तू बाप्पा अरे आमचे कोंकणी वाचोवपाक कितें तरी कर मरे. अरे पिटर बाब आमची कोंकणी आसा पळय ती म्हाज्यान एकट्याच्यान आनी तुज्यान वांटोवन वचो. डॉमिनिकाच्यान वांटोवन वचो गोंयनाच्यान वांटोवन वचो आनी बोस्त्यान वांटोवन वचो. ती मरे तुवें हांवें आनी आमी सगळ्यांनी मरे एकठांय वांटोवंक जाय. कळ्ळें तुका. लोकशाय रे बाबा लोकशाय.